देवाचे उतर ह्या नियाळ माळांत सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. देव सैमानूच मोगाळ आनी दयाळ. आमी एकामेका सवें मोगान जियेल्लीं ताका जाय. आयच्या वाचपान सर्वेस्पर देव हेजकाय राजाचें अविश्वासीपण बक्षिता आनी ताची पिडा पयसावून इस्रायल पोरचेक आसिरियाच्या राजाच्या हातांतली सोडयतलो म्हूण भास दिता. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू जुदेवाचे समृद्धीक आव्हान दिता आनी ताच्या कायद्या आनी समृद्धी परस पेल्याचे गरजेक पावप अदीक महत्वाचे म्हूण सांगता. कायदे आनी रिती आमी पाळूंक गरजेचे, पूण गरज तेन्ना आमी एकामेकाच्या आदाराक पावूंक आनी एकामेका सोबे फावो तो मोग आनी हुस्को दाखोवंक हें आमच्या धर्मा प्रमाणे अदीक महत्वाचे. जेजू भाशेन आमी मोगाळ आनी दयाळ जावन समृद्धीचो खरो अर्थ स्पश्ट करूया. सोम्या जेजू संवसाराच्या विसवाचो खरो अर्थ आमकां शिकय. दुसऱ्या सोबें आमी सगल्या दिसांनी दयाळ जावंक आमकां आदार दी. मागुया. मोगाळ बापा, तुझे उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खोशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट. आमेन. म्हजे बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळ्ळें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळोसर पवित्र राव, खुशाल राव.